दिवसर उपकारां तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. ह्या मिसची ते सवा येपरे आसात म्हणल्यार उपकारा खातीर अर्गामी स्थितात मल्विन डिसोल्सा, मेबल किनिगोळी, मेरी पेरेरा. स्पेशल इंटेन्शना खातीर अँटनी पी डिसोल्सा मुंबय. स्पेशल इंटेन्शना खातीर आज आसऱ्यांच्या निवास्यांक दोनपरांचें जेवण दिलां. आयवन डिसोल्सा, ॲरन कॅटरिंग सो मालक असो आमी उपकार बावडटा. तशेंच आमची सर ते सवा ह्या मिसच्या बलिदाना वेळार आमी आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सुमिया कागुका सुमिया कागुका Krista kaguka Krista kaguka Sumia kaguka Sumia kaguka. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळा बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसानातली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदेक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसयल्ली देणी आमकां पावोसाव. या आमी मागताव आमच्या सुमिया तुज्या चलयता ससनाच्या ससना. न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांतले वसा तेदना शेकामाची आनी बेद मिलोची निवासी शेकामाच्या शिदो रुखा लागीं एकठांय जाली आनी तांणी अभिमेलकाक राय केलो. जोतोमाक ह्या विशीं खबर मेळ्ळी आनी तो गेरेजीम पर्वताच्या शिखराक गेलो आनी थंय उबो रावन ताणें व्हडल्या तळ्यान लोकां कडेन उलोवन मेळ्ळें. शेकामाच्या निवासियांनो, म्हाका आयका आनी तुमी म्हाका आयकशात जाल्यार सर्वेस्परी तुमकां आयकतलो. एक दीस रूख आपणा खातीर एक रायाक अभिषेक करूंक भायर सरले. तांणी जैतून रुखाक म्हळें, आमचो राय जा. जैतून रुखान जाप दिली,
देवाक आनी मनशाक मान करूंक वापरतात ते म्हजें तेल सांडून हांवें रुखाचेर तळूंक वचूंक जाय. तेन्ना रुखांनी आंजुराच्या रुखाक म्हळें, हें आमचो रायजा. आंजुराच्या रुखान जाप दिली, हांवें म्हजें गोडसाण आनी म्हजें फळ सांडून रुखांचेर तळूंक वचूंक जाय. तेन्ना रुखांनी दाखवालीक म्हळें, हें आमचो रायजा. दाखवालीन जाप दिली, देवाक आनी मनशाक सोंतो सायता तो दाकासरो सांडून हांवें रुखांचेर तळूंक वचूंक जाय. तेन्ना सकल रुखांनी कांट्याच्या झाडाक म्हळें, हें आमचो रायजा. कांट्याच्या झाडान रुखाक जाप दिली, जर खऱ्या मनान तुमी म्हाका तुमचो राय करूंक अभिशेक करतात तर येया आनी म्हज्या सावलेन आसरो घेया. ना तर कांट्याच्या झाडा तावन उजो भायर येवं आनी लेबनाचे देवदार रुखाचेर भस्म करूं. देवाची उतार हे. देवाचे वडुपकार. तुझे बोल रायाक आनंदिता. तुझे बोल रयाक आनंदिता. सर्वेस्परा तुझे बोल रायाक आनंदिता. तुवें दिल्ल्या जैता बसत ताच्या काळजाचे अत्रक तुवें बागयल्याय. ताणें केल्ल्या मागण्याक तुवें ना म्हणूंक नाय. श्लोक. तुझे बोल रयाक आनंदिता. उत्तम देणी घेवन तूं ताका मेळोंक आयलाय आनी आपूट बंगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार दवरलोय. ताणें तुजे लागीं लांब आवक मागले आनी ते तुवें ताका दिले. वय युगा युगांतराचे लांब आवक तुवें तांकां लाभयले. श्लोक. तुझे बोल रयाक आनंदिता. तुवें दिल्ल्या जायतेन वर्तमान ताका मेळ्ळो. वैभवान आनी महिमेन तुवें तांकां नेटयलोय. शाश्वीत आशिर्वादांनी ताका भरलोय आनी तुज्या सवाळावेन ताका ददोशी केलोय. श्लोक. तुझे बोल रयाक आनंदिता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक ते खरे मनशाच्या काळजांतले आत्रे आनी चिंतना पारखितात असले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेसून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयेंत एकलो धनी आपल्या दाका मळ्यांत दिसकुळीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हण पांत्यापर उठून भायर सरन गेलो. हर एकल्याक दिसाक ₹1 नाण्या लेगून मजुरी दिता म्हण निश्चित करून ताणें आपल्या दाका मळ्यांत तांकां कामाक धाडलें. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत कामाक वचा म्हणालो तो, आनी तुमकां पावती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या चड उणे 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेके संजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसले आनीकी थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणी आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून ताणें जाप दिली. जो तो
तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाका मळांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या माकादमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्या तण सुरू करन पयल्या पर्यान दिवनच वच. तवळ 5 वरार कामाक धरले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्या लेखून मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयले कामाक धरल्याची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटले म्हूण तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळें. जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तो घेवन धन्याक परपरून ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचे मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट्या वोतांत पडून दिसभर घडल्यावो. जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखून मजुरी घेवंक तूं ओप्पलोय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलेच हांवें निमाणे कामाक धरल्या की दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशीं जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं, आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमच्या दिसपडत्या जिवितांत हर एकल्यांनी वावर करूंक आसा आनी आमी हर एकलीं आमकां दिल्लो वावर आमी करतांव. चडावत जावन आमी भायर वावराक वेता आसतना निगदीत वेळ म्हणलो आसा. सकाळींची 8:30 वरां तावन संजेर 5 वरां म्हणसर बैलो वावर चडावत जावन आमी करतांव आनी पावती मजीर आमकां लाभता. पूण आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें, सकाळीं आयिल्ल्याक मजुरी 30 पावस जाली, दनपारां वावराक लागल्याक 30 पावस जाली आनी संजेर 5 वरांक येवन पावल्ल्याक 30 मजुरी पावस जाली. जो कोण कार्य आनी मोगा स्पिरितान काम करता ताका खरी मजुरी फावोच जाता. आमचो देव उदारपणाचो जाल्ल्यान तो सर्वांतय भेदभाव नासतना समान रितीन पळयता. कोणाचेरय जुलम चलयना बगार सर्वांचो तो मोग करता आनी दयाळाय दाखयता. देव आमची ओम बलियो भेटोवचो आमचे तावन आशेना बगार आमचें उक्तें काळीज आनी मोन आशेता. जेसू म्हणटा, म्हाका जाय दया बलिदान न्हय. हांव आयलां पातकी मनशां पासून पूण भाग्यवंत पासून न्हय. पिडेस्तांक वैजांची गरज आसा आनी बऱ्यांक न्हय. जेजून पातकां पासून संवसाराक आयिल्लो आनी तांकां सर्गीचें इनाम फावो केलें. आयच्या सुवार्थेंत जेजू क्रिस्त सर्गीचें राज दाकामळ्याच्या ओपारीक सरी करता. धन्यान दाकामळ्यांत वावर करूंक आपणें दिल्लें. दाकामळ्यांत वावर करूंक वेगवेगळे वेळार आयिल्ले. वेगवेगळे वेळार आयल्यार धन्यान एकच रितीची मजुरी ते धन्यान दिली आनी एकामेका ते पुरपुरूंक लागले.
पूण धन्यान सर्वांक एकाच रितीन मजुरी दिवचे मुखांत्र न्याय नीत दया दाखयली सर्गीच्या राजांत वर्तेपण तूं आनी हांव म्हणलो भेदभाव ना बगार इनाम समान रितीन तो सर्वांक दिता ह्या संवसारांत कितलो वेळ काम करता म्हत्वाचे न्हय बगार आमी हेरांतय कसलो मोग दिता तें वर्तेपण सांपावलो सांगता जो कोण हेरांचो मोग करता तें ताणें दिवचें वर्तें इनाम जावन आसा ते देखून आमच्या मोगा वरवीं आमच्या मोग म्हणल्यार शिगुण्याचेर आमची जिवीत बांदून हाडया आनी हेरांचो भेदभाव लेखीनासतना उदारपणान मोग दाखोवंक देवाचो आदार आमी मागया आमेन. C20. Abba Bapa Sergincha Givundo Givai Rittamasan Kristacha Diamka Budlo Punyavaina Sungi Bapa जीवनमचे दिताव तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आबा बापा सर्गीच्या घेवूंडो घेवाय Ritamasa Kristacha Diamka Budlu म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देव बापा मानता दिसलें जावं म्हण मागात हे तुझ्या ते बलिदान आपल्या मनाकनी मेळवे आमच्या नेके पयस बिचा देवा सर्वस्व म्हणून घे प्रितीच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे तातूंत तुजे आनी आमचे मोदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता तुवें दिलाय तें तुका भेटून आमी तुकाच बगोवंक निर्मे क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वस्परातय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वसूया वैशमी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदरा आनी सुस्नाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक पावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतांव जिव्या वावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगडतांव तेर बरोशान ताच्या मैमेवंत येण्याक अत्रेकतांव देखून आतां देदोतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव Povid darbaraso serves porto Cercani somsar Băla tuja vaibhava Utsargitu ca cei Serves porace nami e tata ca cei Utsargitu ca cei बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुम्ही स्मेस्त घेयात आणि कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची. तेच बरी जवान सदस ताणे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही स्मेस्त घेयात आणि अंतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससणे कराराचे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसूत आणि सुमेस्त मनशां पसूत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासा करात. Bavartă să găt părgătuiam. Sumia Jesu, तुझे मरम आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता, तुझ्या येल्या सौम्या जेजू आम्ही अद्वैता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवितचो उंडो आणि सुटणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या यासकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती तिचो पती भाग्यवंत सुजे, भाग्यवंत धर्मदत्ता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडलो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळलेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तुचे येणे बरोवशा नक्तरतल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार सुरकी पुदेने म्हणा तुझी सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझी येताय रसवड सलयताय सुसनाच्या सुसनाक आमेन. सुमयेची शांती सदां काळ तुमचे सवय असो. तुमचे आपुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभा घे. सुमयातून सुबदरमचे म्हाका फोना पुंचातूनच म्हाका भलायकी म्हणटली. Day 13. जीविताकु वरा कुर्पे सागर वंदने क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गिराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या. जीवो वोंडो तुझी विदिताय पाकाच्या पासांतलो म्हाका रक्ताय. प्रकाशीत सूर्य तूं उजवाड फांगताय. जिवीत मोचे नंदन करताय. जिविताक वारा कुर्पे सागोरा वंदने क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गिराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या. बरो गवळी तूं शेळ्यांक राखताय. पांचव्या सरोवरा भरून पायताय. जिवितासर तूं तान बागयताय. सर्गीच्या सुखार भरून पायताय. जिविताक वारा कुर्पे सागोरा वंदने क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गिराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या. शेळ्यांक राखताय. पांचव्या सरोवराक भरून पायताय. जिवितासर तूं मन मागयताय. सर्गीच्या सुखार भरून पायताय. जिविताक वारा कुर्पे सागोरा वंदने क्रिस्ता.
सोम्या आज तुझी कृपा तुझ्यात सदा आणि तुझी सेवा बिना कर सांध्या हरे दिसा हात सांबा ये सर्गीराया जीविता कुंभारा कर पैसा गोरा वंदनीय ख्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोजरा जीविता कुंभारा कर पैसा गोरा वंदनीय ख्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोजरा प्रार्थूया. कणवळ्या बापा या ख्रिस्त प्रसादावरवीं जेजूचे जिवे संदे कशे आमी वाडटा संवसारांत तसो उपकार घेवन सरकार्थाचे भागीदार आमी जावंक पावो या आमी कलतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपदेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वस्तुनियात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार हे भाग्यवंता सुजे देवायेच्या पते सर्गींच्या सोबीत फुला पदवीदार शिरोती सुजे बापा पावतू म्हाका सुजे बापा पावतू म्हाका सुजे बापा पावतू म्हाका सुजे बापा पावतू म्हाका. सकाळींची भेटवणी येजेच्या देवी काळजा आयची दिसाची समुची मागणी कमानी कष्ट आमच्या पत्कांच्या परिपणापासून आणि अंतराच्या बोपोई सक्रामेंतान ते तुकास कळनासतना भेटोवच्या समेस एरद्यापासून बगीम टंकार मरीच्या कातावेन काल समरिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक साव मागण्याच्या पुस्तकाचे एरद्यापासून आणि पापसेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्या एरद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुझ्या पासून एजेच्या बोपोईत कळसा एजेच्या देव कळसा तुझे रासे आयच्या दिसाच्या आमच्या मागण्यान आणि बरे कन्यांक मेळची सर शिक्षा माफी सोडूं हांव खुशी वरता. सुम्या जिसू तुझ्या बोदेवी कळसाचे सायेन राख आमच्या बोब घेवन पापसेबा जादू तुका उसवाड गटायांनी बुसावण मुझे देवा मुझे सैबा हांव तुझ्या पांय पडटा हांव तुका अर्घ दिता अंतस्करी नमस्कार करता और तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्कृसांव केलय म्हूण आजपर्यंत समलय म्हूण सशी बरी रातली तसो बरो दीस ती सेबा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता. म्हजी चिन्नां म्हजी सब म्हज्या इच्छा दिसाची कश्ट करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या आवडा मनाक म्हज्या पत्कांच्या परीकपणाक
म्हज्या जिसू तुझ्या कुसाच्या कश्टांच्या आणि मरणाच्या अपण्यापासून भक्ष म्हजी समय स्वतका म्हज्या पत्क्याची काकूट कर. देवा पवित्रज्ञा दिसे बा तुझी कृपा आयच्या दिसा पत्कांतवेपणान समच्या तुझ्या पदी सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पत्क्याची काकूट कर. म्हाका पत्क्या बक्षी. भावार्थाचे विधान. सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवातें एकसर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव दिसत म्हणटा. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पत्का खातीर मेलो आनी जिवांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सता आनी कॅथोलीक पळय सभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आनी उसळटा. कित्याक तूं सस्नीक सत आनी सानवाय आनी तूं एक उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटोवन फडनाय. ह्या बर्थान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरवर्षाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पत्कांची बुकसाणी आनी हे जिणे उपरांत सस्नीक सूख करतली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलाय. ह्या बरवर्षान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासर हांव तुजो मोग करता आनी तुजें पसत म्हज्या पेल्यासो हांव मोग करता. कित्याक तूं अर्दो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव. ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या आमच्या काळजान सर म्हज्या पत्कांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजे नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण सर करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्व सुप्रासर मोग फोव जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पत्कांचे समय सुखयतले म्हूण ती निश्चव करता. आमेन. समयच्या बुडव्यान मरीक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवीं ती करपे जाली. नमान मरिया कृपेन बरले समज जय संगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ज कुशीचे दिसो. भगीन तिमरीत वाचवे मोपयांक खातीर नातिक आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आबले समयची साकन तुजे सदा परमणे म्हणजे ते जावं. नमान मरिया कृपेन बरले समज जय संगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ज कुशीचे दिसो. भगीन तिमरीत वाचवे मोपयांक खातीर नातिक आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मरिया कृपेन बरले समज जय संगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ज कुशीचे दिसो. भगीन तिमरीत वाचवे मोपयांक खातीर नातिक आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंती देवाची माया मपसत विनाती कर. क्रिस्तच्या बसोल्या कमी फोव समजूंक खातीर. प्रार्थना. येसुया बुड्यान बरी खबर दिले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी समजला. त्याच्या कष्टांनी कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. त्याची कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हणून मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुनामेरी फात. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा ते तसा आनी स्थान सर्वता. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा ते तसा आनी स्थान सर्वता. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा ते तसा आनी स्थान सर्वता. आमेन. देवा गेल्या बुडया मुसरकम्या सर्गीचे म्हाका दिलाय तुझे तबे म्हजी म्हजी मोत उसवडाय म्हाका राग सांबाळ आनी चलय. आमेन. मुगाल पुत्र सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दी आमकां. बेगीन कुसुचे करवे नरम कामची देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन.